नाही, 2 फोटो निघाला. हां, 2 काढले. एक फोटो काढ पा. नाही, ऐसे मजाक किया था. रेडी रे कधी स्टार्ट 3 2 1 करूया मजाक केली आहे. विलियम पहिलाच गेला बरं. नमस्कार म्हज्या पत्रकार भावानो. स्टार्ट जावना रे. नमस्कार म्हज्या पत्रकार भावानो. आज आमी हांगा आझाद मैदानाचेर जमल्यात आनीक म्हाका रामाक आनीक शंकर भौजीक हेंच सांगपाक जाय आशिल्लें की आयची ही निशेध आमी एक प्रेस कॉन्फरन्स ही हांगा न्हय पण बाबासाहेब आंबेडकराच्या उद्यानाक दवरपाक जाय आशिल्ली. आता बाबासाहेब आंबेडकराचे फाटीं पार्लमेंटाक अमित शान नांव घेतलें की आंबेडकर आंबेडकर आंबेडकर. जरी समज म्हूण तूं देवाचें नांव घेतिल्लें जाल्यार आनी कितें कल्याण जाता आशिल्लें अशें ताचें म्हणणें आशिल्लें. पूण पत्रकार बंधून हांव तुमकां एकच सांगूं सोदतां की बाबासाहेब आंबेडकराक हो एकच न्ही प्रयत्न केलो ताका बदनाम करपाचो. पण काही काळा फाटल्यान आमी पळयलें की बाबासाहेब आंबेडकराचे स्टॅच्यू मोडले, संविधान जळयलें. बाबासाहेब आंबेडकराचे तशेंच संविधानाचे वेगळे वेगळे तांणी दुश्प्रचार केले आनी एक कॉन्स्टिट्यूशन आमचे काबार करपाक तो नाच 60-70 वर्सां प्रयत्न केले. आता हे प्रयत्न कित्याक जातात? कारण इतलेंच की आमकां आमच्या लोकां मदीं तकलीफ भरला की बाबा हो कॉन्स्टिट्यूशन जो पळय आसा, जे बाबासाहेब आंबेडकरान जें कॉन्स्टिट्यूशन बरयलां तें आमकां कांय कामाचें ना. आमी फकत देव करपाक जाय, देश करपाक जाय, धर्म करपाक जाय आनी देश धर्म आनी संस्कृती फाटल्यान नाचून आमचें जें कितें जिवीत आसा तें काबार करपाक जाय असो एक उद्देश आसा. जे आतां चलयतात राज्य, जे आतां मुखार सरल्यात राज्य करपाक. संविधान आमकां हक्क कितें? बाबासाहेब आंबेडकरान 340 कलम दिलें. कोणाक दिलें? भारतीय आमच्या गोंयाक भारताक जो सगळ्यांच्या व्हडलो संघ आसा ओबीसी, ते मनशाक ह्या बाबासाहेब आंबेडकरान 340 कलम दिले. आनी कितें सांगलें की बाबा हे जे पळय कोण बॅकवर्ड लोक आसात, जे फाटल्यान लोक आसात, त्या लोकांक खंय तरी अधिकार मेळपाक जाय. बायलांक अधिकार दिले. हे सगळे वेगळे वेगळे अधिकार जे पळय आसात कॉन्स्टिट्यूशनाच्या आनी कायद्याच्या माध्यमांतल्यान बाबासाहेब आंबेडकरान भारतीचे जे कोण मूळ निवासी लोक आसात, गरीब लोक आसात, शेतकरी लोक आसात, कश्टकरी लोक आसात, त्या सगळ्यांक कितें दिलें. आज आमी पळयतात की संविधान ऑलमोस्ट सोंपलां. आनी कित्याक हांव म्हणटा की बाबासाहेबान सांगिल्लें की बाबा तुमकां एक मत अधिकार आपूण दिता. मत अधिकार दिता म्हणल्यार कितें? तुमकां तुमचो रेप्रेझेंटेटीव निवडपाक हांव तुमकां एक अधिकार दिता. आनी तो कसो दिता? बॅलेट पेपराचेर दिता. आज बॅलेट पेपर आहा भावानो आनी भयणानो. 1982 जेन्ना काँग्रेस सत्तेंतल्यान सकयल देंवपाक लागली तेन्ना इंदिरा गांधीन हेच बॅलेट पेपर हाडले. पयलीं भारतीय जनता पार्टी ताचो विरोध करतालो, आतां चक्क कित्याक म्हळ्यार ताचें समर्थन करतात. आनी खरें म्हणल्यार म्हाका दिसता की खरोखरच हें संविधान वाटोवपाक जाय, बाबासाहेबाचे विचार वाटोवपाक जाय, भारतांत संविधान हें आमी अशें दवरपाक जाय. जाल्यार काँग्रेस आनी बाकीचे जे पक्ष आसात, समविचारी पक्ष आसात, जे बाबासाहेब मानतात, ह्या लोकांनी मुखार सरून एक नवे युगाची सुरवात करपाक जाय आनी सांगपाक जाय की बाबा रे आमकां हें आतां ईव्हीएम मशीन नाका, आमकां बॅलेट पेपर जाय. कित्याक तो एकूच अधिकार आसा साबूत दवरला. वयर अमित शहान आंबेडकर 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 म्हणलें. 131 थंय रिजर्व एसटी आनी एससीचे कितें काय म्हणल्यार MP निवडून आयल्यात. ह्या लोकांनी सगळ्यांनी उबें रावपाचें आनी सांगपाचें आशिल्लें की बाबा रे आमकां आतां राजिनामा दिवपाक जाय की बाबासाहेबान आमकां रिजर्वेशन दिलें, त्या रिजर्वेशनाचेर आमी कितें काय म्हणल्यार MP जाले, लोकसभेक गेले. आनी समज म्हणटा त्याच मनशाचो समज म्हणटा तुमी असो अपमान करतात, ताचें नांव बदनाम करतात, जाल्यार आमकां आनी हांगा रावन कितें? पूण आज आमी पळयतात की रिजर्वेशनाचे जे पॉलिटिकल पार्टी आसात, जे रिजर्वेशनाचे निवडून वतात, तेच कितें काय म्हणल्यार भारतीय जनता पार्टीक सामील जाल्यात आनी कितें करतात? तांचे हाम लायतात. खरें म्हणल्यार ताणें ओपोजिशनार रावन भारतीय जनता पार्टी जे संविधानाचो विरोध करता, नवें कॉन्स्टिट्यूशन हाडपाक सोदता, कित्याक म्हळ्यार ताणें सामको जबरदस्त विरोध करपाक जाय आशिल्लो. आज तो विरोध जायना म्हणटकीर आज आतां ओपोजिशन म्हणटा तें उरलें ना. आनी समज म्हणटा ओपोजिशन जर उरना जाल्यार ही डेमोक्रेसी कसली कामाची? जाल्यार म्हाका दिसता की आतां सगळ्या तमाम लोकांनी उठपाक जाय आनी सत्ता, संपत्ती आनी शिक्षण जे 3 मूलभूत अधिकार आसात बहुजन समाजाचे, बारीक लोकांचे, SC ST OBC, मायनॉरिटीज जे कन्वर्टेड आसात, क्रिस्तांव भाव आसात, मुसलमान भाव आसात,
ते सगळ्यांनी एकठांय येवन आमकां संविधान आसा म्हणून हांगा जगपाचो अधिकार आसा हाची जाण करपाक जाय. आनी हांव मुखारय सांगता की बाबा हे आंदोलन जे पळय आसा ते आतां टेस्ट करतात आमकां बारीक समाजाक बहुजन समाजाक की बाबा बाबासाहेब आंबेडकराक कितें म्हणलें जाल्यार हे लोक कितें करतले, रस्त्यार देंवतले काय ना. आतां बाबासाहेब आंबेडकराचो नातू आसा प्रकाश आंबेडकर, जवळ जवळ तो 60 वर्सां असोच फाटल्यान उरलो. बाबासाहेब आंबेडकराची चळवळ ह्या मनशान मुखार व्हरपाक जाय आशिल्ली. बाकीचे जे कोण आसात RPI आसात, वेगळ्यो वेगळ्यो पार्टी आसात, दलित समाजाच्यो पार्टी आसात, हे आंबेडकराचे विचार मुखार व्हरपाक जाय आशिल्ले. आंबेडकराचे विचार आज कोणूच व्हरनात. पूण आज आमी आपले धक्के खातात. प्रत्येक गोष्टीक आमकां रस्त्यार देंवचें पडटा. आमच्या हक्कान अधिकाराक लागून आमकां कित्याक झगडचें पडटा. आज पळयात मरे गोंयांत कितें परिस्थिती आहा ती. आमचो समाज खंय आसा पळय, काम ना, धंदो ना, बेकारी वाडल्या, लाचारी. प्रत्येक दिसा तुमी भाव हांव म्हणटा पत्रकार बंधू खंयच्या ना खंयच्या विशयाचेर तुमी रस्त्यार देंवतात आनी लोकां पर्यंत पावयतात आनी सरकार दरबारी हो विशय पावयतात. पूण आज सरकार कांय मनार घेना. हाजे म्हाका खंत दिसता. आनी खरोखरच आमकां कॉन्स्टिट्यूशन वाचोवपाक जाय आनी हो देश समज म्हणटा कॉन्स्टिट्यूशनाचेर समज म्हणटा चलपाक जाय जाल्यार हांव ही तरणी पिळगी यंग जनरेशन जे आसा तरणी पिळगी तांकां विनवणी करता की बाबा संविधान वाचात, संविधानाचेर विचार करात आनी संविधानाचेर विचार करून तुमच्या ही जी अकलेची साण आसा ताजेर हे कॉन्स्टिट्यूशनान तुमची बुद्धी घासून पळयात. तातूंतल्यान तुमकां उत्तर मेळटलें. आनी इतिहासूय विचार करात. इतिहासांतल्यान आमकां खुबशें कितें शिकपाक मेळटा. जो आतां बाबासाहेबाचें हेंच वाक्य आशिल्लें की जो इतिहास विसरता, जो मनीस इतिहास आपलो विचारता तो इतिहास केन्ना निर्माण करपाक पावना. इतिहासाक तो जमा जाता. त्या खातीर भावांनो आनी भयणांनो एकच सांगता, आमचो समाज जो पळय आसा तो इतिहास जमा जावपाचो आसा. आमची संस्कृती, आमचे विचार, आमच्या जाणटेल्यांनी कितें केल्लें, शाहू, फुले, आंबेडकर ह्या लोकांक कितें विचार दिले, ही फिलॉसॉफी मातशी वाचात. आनी ती फिलॉसॉफी तुमी वाचतले जाल्यारच तुमी खंय तरी टीक मारतले, ना जाल्यार तुमी गुलाम जावन बरबाद जातले. हें तुमकां इतलें हांव नक्की सांगता. आनी हें ऑलरेडी स्टार्ट केलां आनी त्या खातीर EVMाचो आमी विरोध करतले. हाज्या मुखार आमी मोठें कितें काय म्हणल्यार आंदोलन भेटोवपाचे मार्गार आसात आनी जाणें करून आमकां फक्त बॅलेट पेपर जाय आनी जाणें करून आमचें कॉन्स्टिट्यूशन आमी साबूत दवरपाक लोकांक रस्त्यार देंवयतले. आनी हें जातलेंच, हें रेव्होल्युशन जातलेंच, हें प्रतिक्रांती जातलीच. कित्याक आतां प्रतिक्रांती केल्यार ही क्रांती जातलीच. आनी कित्याक जातली, कारण आमचे लोक आतां सामके दुबळे जाल्यात. आमच्या लोकांनी सत्ता ना, संपत्ती ना, शिक्षण ना, काय ना, रस्त्यार देंवल्यात. पयलीं म्हणटा ते फोर्थ पिलर. हांव सदांच म्हणटा फोर्थ पिलर हो सगळ्यांक मोठो पिलर जो आसा जो डेमोक्रेसी सांबाळटा. आनी आयज गोंयचे पिलर जे आहा मुखार आसा आनी त्या पिलराच्या मध्यांतल्यान हांव अमित शाक एक मेसेज व्हेरी क्लियर कट दिवपाक सोदता. पार्लमेंटान जेन्ना सेशन चालू आशिल्लें तेन्ना ताणें एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार आंबेडकर 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 लगा राखे हें म्हणपाक लागलो थंयसर आनी म्हणपाक लागलो देवाचें नांव घेतलें जाल्यार बऱ्याक पावतलो म्हणपाक लागलो. तर हांव ह्या मनुस्मृती जी पार्टी माननाली पार्टी BJP पार्टीक हांव सांगूंक सोदतां की आज मनुस्मृती काडून डस्टबिनान उडून हे कॉन्स्टिट्यूशन जे आमकां बाबासाहेब भीमराव आंबेडकरान दिल्लें ताका लागून आयज एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार आमी ह्या बाबासाहेब भीमराव आंबेडकराक देव मानता. आमी देव मानता कित्याक ह्या देवाच्या रुपान हे संविधान दिलें. ज्या संविधानान मनुस्मृती ह्या पती कोणशाक मानलेली. आनी आयज हे BJP सरकार पार्लमेंटान वचून रिझर्वेशनाचेर जे बाबासाहेब भीमराव आंबेडकरान रिझर्वेशन दिल्लें आहा ह्या रिझर्वेशनाचेर निवडून येवन थंयसर उबे रावता आनी सांगता की हे आमकां बाबासाहेब भीमराव आंबेडकराचें नांव घेवपाचें गरज ना म्हणून. ह्या आंबेडकराक हे बाबासाहेब भीमराव आंबेडकराक लागून आयज एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार वोटिंगेचो रायट मेळ्ळो आनी ताकाच लागून आयज संविधानान वचून बसता बारीकचो बारीक मनीस सुद्दां, शेतकार सुद्दां, ST, SC, SC, OBC हे सगळे जावन ह्या संविधानाक लागून वचून बसता. आनी आयज तूं म्हणटा हेजी गरज ना म्हणून. गरज तडीपार मनशाची गरज ना पार्लमेंटान. ह्या तडीपार मनशान आमकां बाबासाहेब आंबेडकराची शिकोवपाची गरज ना. आमी बाबासाहेब आंबेडकराक देव मानता आनी मानतलेय बीन. हे तडीपार मनशांनी हे फ्रॉड मनशांनी हांगासर आमकां सांगपाची गरज ना. ह्या पार्लमेंटान संविधानाक रेस्पेक्ट दिता जाल्यार संविधानान वचून बसचे नाजाल्यार रेजिग्नेशन दिवन घरा कडेन वचचे आनी तडीपार परत जावचे. आमकां क्रिमिनल लोकांनी शिकोवपाची गरज ना.
की बाबासाहेब भीमराव आंबेडकरांचे नाव घेवपाक आम्ही बाबासाहेब भीमराव आंबेडकरांचे सकाळी उठान नाव घेतले आणि रातचे न्हिदतासतना नाव घेतले आणि तू सांगपी कोण न्हू आमकां हे आयज एक्च्युली पळोवपाक गेल्यार हे संविधान तोडपाचे प्रयत्नान आसात बीजेपी सरकार जो आहा पळय वो संविधान काबार करपाचे प्रयत्नान आसा आमी हे संविधान काबार करपाक दिवपाचे नात आमी मनुस्मृतीची आयडियोलॉजी मानणारे बीजेपी सरकाराक आमी एक्सेप्ट करपाचेच नात आज एक्च्युली पळोवपाक गेल्यार आमचो हिंदू भावांचो सेंटिमेंट सॉर्ट जावना जाल्यार तुमी सांगचे ज्या मनशान आमकां संविधान दिवन शिक्षण करपा लागून ऑपॉर्च्युनिटी दिली आणि आज कितलेशे डॉक्टर इंजिनियर्स सगळे कडेन जाल्ले आसात आणि खंयचे व्हडले व्हडले पोझिशनाचेर पावले आसा डेप्युटी कलेक्टर खंयच्या लेवलाचेर पावले आसा हे संविधानाचे हे रिझर्वेशनाचे कॉन्सेप्टाचे हितून जे बाबासाहेब भीमराव आंबेडकरान घडयल्ले आसात आणि आज हे संविधान जर तर आमकां मानपाक आणि हे संविधान घडयल्ले मनशाक तर तुमचे आंबेडकर म्हणल्यार तुका कितें जाता रे आ सांगा मरे तुका आंबेडकराक मानना म्हणून कापासतात आय ओपनली चॅलेंज तुम्ही म्हणा पार्लमेंटान की बाबासाहेब भीमराव आंबेडकराक मानना म्हणून तुमचे पळय सीट 0 सीट येतले इंडियन लक्षात घ्यात खेळ खेळनाका या बहुजन समाजाचेर आज बहुजन समाज आसा म्हणून तुम्ही थंयसर बशिल्ले आहात थंयसर आज म्हाका कळना की हे जे सो कॉल्ड हिंदुत्व खंय रे गेले तुम्ही वो आमचो हिंदू लिडर न्हू छत्रपती शिवाजी महाराजा सारको वो आमचो हिरो न्ही वो वॉरियर न्ही वो जो आमचो बाबासाहेब भीमराव आंबेडकर वॉरियर न्हू छत्रपती शिवाजी महाराजान जे काम केला त्याच भशेन आमचे हेणे काम केला बाबासाहेब भीमराव आंबेडकरान काम केला मरे म्हणल्यार तुमकां कळटा आयज तुम्ही एक्च्युली पळोवपाक गेल्यार आंबेडकर म्हणून आयज तुम्ही एससी कम्युनिटी जो आमचो रक्ताचो व एससी कम्युनिटीच्या मनशान कॉन्स्टिट्यूशन घडयले हे तुमकां इनसेक्युरिटी आसा आनी अजून पर्यंत हे जे आहा पळय डिस्क्रिमिनेशन इन द मायंडसेट हे तुमचे अजून पर्यंत आसा हे तुम्ही पार्लमेंटान कळोवन दाखयल्ले आसात म्हणल्यार तुमकां जे संविधान घडयले पळय त्या मनशाचे व्हॅल्यूज जे आहा पळय ते सकयल उडोवपाचे आसा अरे कितें रे ज्युडिशरी चलता बाबासाहेब भीमराव आंबेडकरांच्या कॉन्स्टिट्यूशनाचेर पार्लमेंट चलता बाबासाहेब भीमराव आंबेडकरांच्या कॉन्स्टिट्यूशनाचेर सगळे फूल कंट्री चलता बाबासाहेब भीमराव आंबेडकरांच्या कॉन्स्टिट्यूशनाचेर आणि तू कोण रे तडीपार सांगपी वो तडीपार कोण रे आमकां सांगपी वो तडीपारान आमकां सांगपाची गरज ना आंबेडकर आमी सकाळी उठले आंबेडकर म्हणटले दनपारा उठले आंबेडकर सांजचे रातचे उठले आंबेडकर कित्याक ह्या आंबेडकराक लागून आयज आमकां मिडिया मुखार उबो रावन उलोवपाची ताकद आमकां ह्या आंबेडकरान दिल्ली आसा बाबासाहेब भीमराव आंबेडकरान दिल्ली आसा लक्षात घ्या तुमकां क्लियर कट हांव सांगूंक सोदतात तुम्ही हे देवास्पन करून न्हू पोटलो जो आहा पळय देवळांनी भरून मागीर आपल्या बोल्सांनी भरता पळय तेका लागून तुका मनुस्मृती जाय तुमकां हे कॉन्स्टिट्यूशन नाका तुमकां संविधान नाका आणि हे संविधानान जे बारीक लोक वयर येयला पळय ते तुमच्या दोळ्यांनी विकता आणि असले तर तुमचे हिंदुत्व हा कित्याक लागून जाय रे ते हिंदुत्व असले हिंदुत्व तर तुम्ही आमच्या देशाक दिवंक सोदता जाल्यार हे हिंदुत्व आमकां नाका आमकां संविधान जाय आमकां बाबासाहेब भीमराव आंबेडकरांचे पावलां चलपाक जाय आणि तुमकां थंय चलपाक नाका तुमी घरा बसपाचे हांगा बसपाचे न्हू लक्षात घ्या आणि प्रमोद सावंत आता तुमचे मनीस धाडा मरे त्या दिसा बीजेपीचे 500 रुपयाचे धरले हांगासर प्रोटेस्ट करताले 500 रुपयाचे सगळ्यांनी पळयलें मरे पार्लमेंटान कितें चल्लां ते आणि हे येयल्ले पळय हांकां कांय काम धंदो ना हे भुरग्यांक जे वापरता पळय थंयसर आणि हे अमित शाह खंय अमित शाह खंय अमित शाह आमकां लक्षात घेयात आमी बाबासाहेब भीमराव आंबेडकराक मानपी मनीस संविधानाक मानपी मनीस आणि आज एक्च्युली पळोवपाक गेल्यार हे मनीस जे हांगासर हाडलेले पळय 500 200 रुपया दिवन हांगासर तांकां क्लियर कट सांगूंक सोदता आयज जे भोंवता पळय तुमी भगवा हे घेवन बीजेपीचे बावटे घेवन लक्षात घ्या भुरगे गरीब पडटले पळय थंयसर पोटाक नासतले पळय तेन्ना तुमकां बाबासाहेब भीमराव आंबेडकराची याद जातली आयज ते पोज्याचेर जे 500 रुपयाचेर हांगासर भोंवपाक येनाका खंय तुमी हे हिंदुत्व आमकां शिकयता प्रत्येक फावटी हांव यांचे आयकूंक सोदता हे हिंदुत्व खंय कितें हिंदुत्व खबर आहा तुमकां खंयचें हिंदुत्व खबर आहा ते हांगासर परवरी वयता थंय राखणदार हो आमचो गोंयचो खंयचे देवाचे प्रवचन जावच्या पयलीं गोंयान हे राखणदारांनी जमीन राखलेली आसात हे राखणदार आसा पळय शिमे वयले हे आमचे पयले देव मागीर हांगासर येवन आमकां प्रवचन केला जायत रामाच्या बद्दल आनी कोणाच्या बद्दल पण पयले हे सीमा वयले राखणदार जे आहा पळय हे राखणदाराक तर मानपाची आनी हिंदू राखणदारांची तर सेफगार्ड करपाची ताकद ना जाल्यार हेंच्यांनी बसपाची लायकी ना काल ते पंचायत बॉडी जे बसला पळय बाबा रे लक्षात घ्या आतां आमच्या जाणट्यांनी सांगून गेले जे राखणदाराचे सीमेचेर उबे रावन दुर्व्यवसाय करताले आनी कितें करताले पळय तांकां व्हरून माडार बसयताले हे आयकल्लें हांव पूण लक्षात घेयात परत सांगूंक सोदतात
ज्या मनशांनी या भूमीचेर पाऊल दवरले, भूमीचेर दुर्दर्शन केला पळय, जावं ते मोपा जाल्या उपरांत बीजेपीचे 3 आमदार, एक पॅरलायज, एक अटॅक, आणि हांव नांवां घेयना पूण अक्षरशः जाला, कित्याक ते गाराणे लागलेले आसात. आणि आयज जेन्ना हे बारीक समाजाचेर काय आसना न्हू, हे संविधान, हे पुलीस, हे सगळें नासता, पूण एक गजाल सांगता, हो राखणदार आहा पळय, हो आमच्या वांगडा गोंयच्या गोंयकारांच्या वांगडा आसा. आणि आमी लक्षांत घेयात, हे जे बसलेले पळय पंच मेंबर, तांकां लक्ष परत याद करून दवरतात. मागीर रड नाकात. तुमकां रोहन खंवटे मुखार काडटा आनी प्रेस कॉन्फरन्साक घेवपाक लायता म्हणून तुमी प्रेस कॉन्फरन्स घेता. देवाचे मात तरी चिंता मरे, ते वडाक तुमच्यो बायलो येवन थंयसर वडा पुर्णिमाक बांदता मरे थंयसर सूत. हे बांदता मरे थंयसर, म्हणजे तुमकां तेंचे पडले ना, कितें करपाचो प्लॅनिंग आहा? बीजेपी ऑफिसाक बांदपाचें? बीजेपी ऑफिसाक बांदपाची वडा पुणिये बांदपाचें बीजेपी ऑफिसाक वडाचें हे? सो आज एक क्लियर कट कळटा, प्रमोद सावंत हो एक्च्युली पळोवपाक गेल्यार फक्त कटपुतल्यो जाल्लो आसा. आयज आपली मिनिस्ट्री सांबाळपाक तो थंयसर गेल्लो आहा. कापस्ता जावन अमित शहाक विचारून दाखयात, अरे बाबा अमित शहा कितें म्हणून सांग, आमकां जे संविधानान आमकां हांगा ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळा, तूं कितें उलयता काय म्हणून. आणि आमी असले लोकांक लक्षांत घेयात, असले लोक जे बाबासाहेब भीमराव आंबेडकराक तुच्छ करतात, ताका रेस्पेक्ट दिनात, त्या मनशाक हांगासर कॅम्पेनिंग करपाक सुद्दां दिवपाचें ना. आमी काळे वावटे दाखयतले आनी ताका परतो धाडटले. आनी हे काम एक्च्युली पळोवपाक गेल्यार खुबशे स्टेटींनी केल्लें आहा. हांव सगळ्या गोंयच्या लोकांक सांगूंक सोदतात, जे बाबासाहेब भीमराव आंबेडकराक बांदलेले लोक, आयज ज्या भाशेन तेणी आमचो बाबासाहेब भीमराव आंबेडकराचो इन्सल्ट केल्लो आसात, ह्या मनशाक रेस्पेक्ट दिवपाची गरज ना आनी डायरेक्ट उलोवपाची कापासता दाखयात. आनी हांव लास्ट उलयता, तुमकां जरी तर कितें घालपाक जाय न्हू डेफेमेशन, सरळ प्लीज ओपन चॅलेंज घाला आनी लक्षांत घेयात, घालतना कापासता दुसऱ्याच्या नांवाचेर घालनाका. सीएमाक सांगूंक सोदतात, सीएमओ ऑफिसांतल्यान डिफेमेशन घालपाक जाय, कितें घालपाक जाय डायरेक्ट घाल. वी आर रेडी टू गेट अरेस्टेड, वी आर रेडी टू सिट इन द जेल. थँक्यू. हांव सुभाष केरकर. आयज आमच्या पार्लिमेंटान एक सेशन चल्लेलें आनी डिबेट चल्लेली ऑन कॉन्स्टिट्यूशन. आनी ह्या डिबेटीन जो आमच्या गोंयचो गृहमंत्री, होम मिनिस्टर, ह्या देशाचो आमचो होम मिनिस्टर अमित शाह, जो एक टायमाचो तडीपार, तेका एक म्हणजे व्हडल्या आरोपान तडीपार केल्लो आसा, तेजेर वेगवेगळ्या पद्दतीचे आरोप आसा. एक आमचो जो जज लोहिया हो एक जज आसा, तेज्या जजच्या जी डेथ जाली तेज्या कॉन्स्पिरसी मागे तेजें नांव आसा. हे सगळे उघड आसा आनी सगळ्यांक खबर आसा. तो असो मनीस, हेका आयज आमच्या देशाचो होम मिनिस्टर जावपाची जी संदी मेळ्ळी, जो तो होम मिनिस्टर जालो, तो केवळ आनी केवळ ह्या संविधानाक लागून जालो हेजी तेका विसर पडली. कारण जर संविधान नसले जाल्यार ह्या देशाचो पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सुद्धा पंतप्रधान जावंक शकनासलो. कारण तेजेर सुद्धा अशेच ह्या गोद्रा प्रकरणाचे एक म्हणजे मोठे क्रिमिनल ऑफेन्स तेजेर सुद्धा असले. अमित शहाचेर तर डायरेक्ट तेजेर क्रिमिनल ऑफेन्स असले. पण आमची एक लोकशाही आसा आनी लोकशाहीक लागून आमी कोणाय आमचे जे गुन्हे आसा ते डिक्लेअर जायना पर्यंत आमी गुन्हेगार जायना. आनी हो आमकां अधिकार संविधानान दिला. आनी त्या अधिकारासून आयज नरेंद्र मोदी, अमित शाह आनी बरेच तेंचे अशे लोक, तेतून ते गिरीराज आनी कोण हेंचे अशे म्हणजे महिलांचेर अत्याचार केल्ले सुद्धा जे लोक आसा ते सुद्धा आयज ह्या संविधानाक लागून थंय मिनिस्ट्रीन बसला आनी आपले म्हणजे मोठे एन्जॉय करता. आनी तेजो तांकां विसर पडला. आनी तो म्हणटा की आयज जर समजात एक फॅशन येयला म्हणटा तो की बाबासाहेब आंबेडकर म्हणपाची एक फॅशन जाला अशें तो म्हणटा. आनी ते तुमी जर देवाचें नांव घेतले जाल्यार तुमकां 7 जन्मांक पुण्य मेळटले म्हणटा तो.
सो म्हाका तेका विचारपाचें आसा ह्या प्रेस माध्यमांतल्यान आयज आमच्या संपूर्ण गोंयच्या जनतेच्या वतीन की तो खंयचो जो देव आसा जो आमकां 7 जन्मांक पुण्य दितलो तो तेणे प्लीज डिक्लेअर करचो. कारण आमकां खबर आसा की ह्या देशाचे 5000 वर्सां पर्यंत सुद्दां ह्या देशाचेर सगळे अत्याचार जाले. खंयचोच देव येवंक ना आमकां भायर काडपाक. आमचेर कोणी हे केले हांगासर आमकां गांव कुसा भायर दवरले, देवळां भायर दवरले, अनटचेबल्स केले, सगळे केले. नो सिंगल गॉड हॅज कम टू रिलीव अस. 5000 वर्सांनी एक असो मनीस ह्या धर्तीचेर जन्माक येयलो, डॉक्टर भीमराव आंबेडकर, बाबासाहेब आंबेडकर. तेणेन एक पेन हातीन घेतले आणि ह्या देशाचो संपूर्ण इतिहास बदललो. हेचे दुःख आयज ह्या मनुवादी लोकांक, बीजेपीच्या लोकांक, RSSच्या लोकांक दुखता आणि तेका लागून ते परत 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 बाबासाहेबाचेर वार करता. कारण तांकां खबर आसा की ह्या देशातलो एकमेव विचार बाबासाहेब इज नॉट अ पर्सन. तो एक जावन विचार आसा, ती एक जावन मुवमेंट आसा, तो एक जावन आमच्या जीवनाचो जगपाचो संदेश आसा. तो संदेश तांकां दिवपाचो ना, तो विचार तांकां मारपाचो आसा आणि तेका लागून ते परत 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 बाबासाहेबाचेर वायट उलयता. आयज कॅनडा सारख्या एका प्रेसिडेंटाचे त्यांच्या पार्लिमेंटान बाबासाहेब इज अ वर्ल्ड ग्लोबल लीडर, एक सगळ्या संवसाराचो तो लीडर अशें म्हणून जर आयज आमचे प्रत्येक अमेरिका तेजो व्हडलो स्टॅच्यू उबो करता. चायनान आयज सगळ्यात मोठो स्टॅच्यूचे काम चल्ला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकराचे. मागीर इंग्लंडाक बाबासाहेबाचे, कॅम्ब्रिज युनिव्हर्सिटी इंग्लंडाक बाबासाहेबाचे स्टॅच्यू. ह्या सगळ्या संपूर्ण आयज जगान जर बाबासाहेबाक स्विकारलो जाल्यार तूं तडीपार कोण लागता? तुझे कितें व्हॅल्यू आहा? तुम्ही इंडिया क्रॉस करा आणि पळया तुमकां कोण वळखता. तुमचे जे लीडर आसा जेंच्यांनी बाबासाहेबा बद्दल, नेहरू बद्दल आणि कोणा बद्दल आमचे जे फ्रीडम स्ट्रगलचे जे लोक आसा त्यांच्या बद्दल विश पेल्ले. तुमचे मागे ते गोलवळकर असो, श्यामा प्रसाद असो आणि कोण असो, त्यांका ही जर इंडियाची बॉर्डर क्रॉस केली जाल्यार कोण वळखता त्यांका? सांगा तुम्ही. कारण आयज बाबासाहेब इज अ ग्लोबल हिरो, इज अ ग्लोबल लीडर. एव्हरी कंट्री इज एक्सेप्टिंग हिम. आणि आयज तू तडीपार मनीस तेजे नाव घेऊ नका म्हणटा, ही तुका म्हणजे ही खेदाची गोष्ट आणि तेजो आमी निषेध करता. आणि तेका लागून हांव सांगूंक सोदता की संपूर्ण आमच्या गोंयच्या जनतेक सुद्धा आणि संपूर्ण देशभरात की हे तडीपारान म्हणटा ते बेगीतल्या बेगीन ह्या होम मिनिस्ट्रीचो राजीनामो दिवचो आणि घरा बसचे अशें हांव तेका सांगता. आणि जर समजा तो जर फाल्यां हेका जर बीजेपी जर तेका राजीनामो दिना जाल्यार येणारे संपूर्ण ह्या देशातल्या राज्यांनी किंवा सेंट्रलाक बीजेपीक स्वताचो सरकार गमोवचो पडटलो. इतलें हांव तुमकां गॅरंटेड सांगून माझी 2 उतरां थांबयता. सर एक क्वेश्चन येता. ओके, तुम्ही आता प्रोटेस्ट करता, फाटी शिवाजीचे नाव घेतले, FIR केले, तुम्ही FIR करतले? कितें म्हणटा? शिवाजीचे नाव घेतलेले FIR जाल्ली लोकांनी. आमी कंप्लेन करपाची ती कंप्लेन करतले. पूण तुमकां एक गजाल सांगता तुमकां. आज एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार न्ही कंप्लेनी कितल्यो घेता ते म्हाका सांगचे हेंच्यांनी. हे डिपार्टमेंट तुमकां खबर आहा मरे गोंयचे लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन खंय आहा ते, DGP खंय आहा तो तांकां तुमकां सगळ्यांक खबर आहा. सो ह्यो कंप्लेनी कागदाचे पेपर जे आहा पळय ते तेंच्यांनी आतां डस्टबिनान उडोवपाक लागलेले आसा. कांय एक्शन बी जायना. तांकां तो चेंजीस दाखोवपाक जाय न्हू जाल्यार इलेक्शनाच्या टायमाचेर आमी चेंजीस करून दाखयतले. ज्या भशेन साऊथ गोवा आमी चेंजीस करून दाखयला त्या भशेन बारीक 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 इलेक्शनान तांकां घरा बसोवपाचें. आनी हेंच म्हाका दिसता परिवर्तन जे आहा पळय डेमोक्रेसी सेव्ह करपाक लागून जावपाचें शकता.